म्हजो एक इश्यू आसलो स्ट्रीट लायटीचो। म्हाका हांगा 10 वर्सां जालीं हांव घर बांदून हांगासर, पूण सदांच चिंत्तालें की लायट केन्ना येतली, लायट केन्ना येतली। हांव सदांच उगी रावतालें कित्याक कोणाचो सपोर्ट ना। पूण ह्या वर्सा आमी सगळ्यांनी चिंतलें की आमकां लायटीचो ना रस्त्याचो एक इश्यू आसा तो आमी क्लियर करुया। आमी आमच्या आमदारा कडेन उलया आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी प्रश्न केलो बी हो। आनी आमकां त्या टायमार एक खरें आमकां ह्या रस्त्यार सुद्दां चलपाची परिस्थिती नासली तेन्ना आमच्या आमदारान आमकां हो रस्तो त्या टायमार आमकां थोडको करून दिल्लो। आनी आतां आमची इच्छा आसा की तो फुडें आमकां डांबरीकरण करून दिवचो। आनी एक आमचो मेन इश्यू आसलो तो लायटीचो, स्ट्रीट लायटीचो, कित्याक आमच्या प्रत्येकाच्या घरान लायट पेट्टाली आनी घराच्या भायर येयल्या काय फूल काळोख जातालो। आयज आमी इतले आमी सगळीं जाणां इतली हॅप्पी आसा की आयज आमच्या वाड्यार लायट येयल्या म्हणून। पूण हांव एक पयलीं थँक्स हांव आमच्या मिडियाक दिता की आमच्या एक मिडिया थ्रू हांव आमच्या भाभीक सांगपाक पावलें, आमच्या आमदाराक सांगपाक पावलें की आमकां स्ट्रीट लायट जाय। आमच्या घरांक 4-5 वर्सां जाले बांदून आनी आमी दिदी आसा आमची विश्रांती गांवकार, तांकां आमी म्हटलेलें मातशें लायटीच्यो हांगा गणपती पुजता तेन्ना काळोखान खूब आसता, मातशें आतां तांकां म्हटलेलें तेंच्यांनी भाभीक म्हटलां। सो आमकां हांगा लायट येयल्ली आसा, आमकां खरेंच बरें दिसलें आनी आतां मातशी लायट आसा म्हणजे आमकां आमी हॅप्पी आसा आनी फूल आमचे वाडेकारूय खूश आसा त्या पद्दतीन। आनी मातसो रस्त्याचो हें आसा हॉट मिक्स जावपाची, तें मातशें एक भाभीक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी तें मातशें लक्षान दिवं हेजेर। लायट येयला तें म्हाका खूब बरें दिसलां। पयलीं आमकां भायर सुद्दां सरोंक मेळनासलें, सायकल सुद्दां चलोवंक मेळनासलें। आयज लायट येयली म्हणून आमकां सायकल चलोवंक मेळटा आनी नरकासूर बी करूंक मेळटा। लायट येयले पळय ती आमकां उमेद जाल्ली आसा आनी अशीच जावची। आमकां आतां इतले वर्सां आमी काळोखानूच आसले, आतां मातशें बरें दिसलें सगळ्यांक, येता वयता लोकांकूय बरें जालें। 7 जाल्यार पूण आमकां भायर सरोंक मेळनासलें, आतां कितें केन्नाय भायर सरूंक शकता लायट आहा म्हणटकूच।